कित्याक हांव मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक धन्यवाद म्हणटा, थँक्यू म्हणटा, कित्याक एंटायर कावन्सिलान डिसिजन घेतले, एक रेजोल्यूशन पास केले, जे रेजोल्यूशन मुरारी बांदेकरान उपस्थित केलेले, मागीर सैफुल्ला खान, श्रद्धा मुंडकर, निलेश नागवेलकर, फेड्रिक हेनरीज, प्रितेश गावकर यांच्यानी सपोर्ट केले आणि सगळ्यांनी अशें डिसिजन जालें की देर आफ्टर द कावन्सील एनॉमनियसली रिजॉल्व टू कीप द डेमोलिशन प्रोसेस ऑन होल्ड until and unless the concerned authority takes a decision. So जेन्ना एक कावन्सिलान रेजोल्यूशन पास करून एक घेतलेलें आसा, डिसिजन घेतलेलें आसा हे डेमोलिशन होल्डार दवरचे, जे पर्यंत हेंची जी कोर्टान मॅटर आसा आनी रेग्युलरायजेशनाक लागून जी घातलेली आसा डेप्युटी कलेक्टर, जे पर्यंत तेंचे डिसिजन जायना ते पर्यंत हे होल्डार दवरचे म्हणून अशें सांगलें आसतना सुद्दां हे इलेक्टेड बॉडीन कावन्सिलान तरी पासून खंय तरी कलेक्टरान डायरेक्ट ऑर्डर धाडलेली आसा CO की 15 तारखेक डेमोलिश करा म्हणून. एक्चुअली प्रोसेस कसो आसता, CO कलेक्टराक रायट करता पयलीं आपल्याक डेमोलिशन स्कॉट दी म्हणून, बट हांगा उलटें जाल्लेलें आसा. कलेक्टरान डायरेक्ट COक बरयलेलें आसा आनी बाकीच्या कन्सर्न ऑथॉरिटीक डायरेक्ट बरयलेलें आसा की 15 तारखेक वचून तुमी डेमोलिशन करा. सो हांगा खंय तरी प्रेशराच्या अंडर जो बिल्डर आसा तो प्रेशराच्या अंडर आनी ताका एक लोकल MLA मिलिंद नायक सपोर्ट करून हो प्रेशराच्या अंडर हे डिसिजन घेतलेलें आसा. कित्याक जेन्ना कावन्सिलान डिसिजन घेतलें तेन्ना CO आनी बाकीचे जे थंयसर एक्ट जायना ते पयले तेंच्यांनी जे एक्शन घेयना म्हणून, आनी तेज्या लागून हेंच्यांनी डायरेक्ट कलेक्टरा कडसून घेतलेली आसा. आयज हेंची केसीस सिवील कोर्टान वास्को चालू आसा. सो जेन्ना सब ज्युडायस आसतना सुद्दां हे डिसिजन हे घेवपाक फुडाकार घेतलेलो आसा. त्याच प्रमाणे लेजिस्लेटीव रिगार्डींग रेग्युलेशन ऑफ कायदो पास जाल्लो आसा इन 2016. जेन्ना रेग्युलेशन कायदो पास जाल्लो आसा आनी हेंच्यांनी सगळ्यांनी कलेक्टराक रेग्युलरायज करची म्हणून घरा बरयलेली एप्लिकेशन घातलेले, तेन्ना कलेक्टरान सुद्दां हांकां डेप्युटी कलेक्टराक बरोवन धाडले की बाबा हांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करची म्हणून, आनी एक प्रिस्क्रायब फॉर्मेट आसा त्या फॉर्मेटान हेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिली विथ इंजिनियर रिपोर्ट बीन सगळो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट बीन सगळो दिल्लो आसा. सो हेजेर अजून पर्यंत डिसिजन जावना, सगळे पेंडींग आसा. आनी हे सगळे पेंडींग आसतना सुद्दां हे आतां परवा डेमोलिश करपाक सोदता, बायपासींग ऑल लॉ एंड येता म्हळ्यार कायदो बायपास करून फक्त प्रेशराच्या अंडर हे खंय तरी हे मोडपाक सोदता. सो आयज आमी हे लोकांनी सगळ्यांनी एक लेटर ड्राफ्ट केला आनी आयज ऑनरेबल गव्हर्नराक दिल्लेले आसा, चीफ मिनिस्टराक दिल्लेले आसा, कलेक्टराक दिल्लेले आसा, DMAक दिल्लेले आसा, मागीर डेप्युटी कलेक्टर आनी चीफ ऑफिसर हांकां सगळ्यांक लेटर दिल्लेले आसा. हेंच्यांनी कितें एलॉंग वीथ रेजोल्यूशन लायलेलें आसा की बाबा हे आमचे सद्या पोस्टपोन करचे डेमोलिशन आतां करचें न्हू म्हणून. सो हांव डिमांड करता, वी आर आस्किंग इमिजिएट इंटरवेंशन ऑफ द ऑनरेबल गव्हर्नर and Chief Minister of Goa in order to uphold the democracy and decision opted by the Murmugaon Municipal Council so that these people get justice. So हो आमी डिमांड केलो आसा, ह्या लोकांक जस्टीस मेळपाक लागून जाता तितले बेगिना हेंच्यांनी इंटरफियर जावचो, आनी जे पर्यंत हेंचे डिसिजन जायना आमचे डेप्युटी कलेक्टर रेग्युलेशनाचे आनी जी सिवील सूट फायल केली आसा ते पर्यंत म्हाका हेंच्यांनी हो डेमोलिशन आसा ते होल्डार दवरचे. कोणाच्या फोर्साक लागून आनी कोण जबरदस्ती करता, लोकल आमदार जो बिल्डराचो आनंद बोसाचो एक बरो फ्रेंड आसा तेज्या बरेपणाक लागून तेणें इंटरफियर जावन हे डेमोलिशन करचें न्हू. आनी दर म्युनिसिपालिटीन दर अशी ट्रेंड जर सेटअप जाले जाल्यार फाल्यां सगळे जे बिल्डर आसा ते म्युनिसिपालिटी कडेन येतले आनी आपली आपली जागा क्लियर करून घेतले.